बऱ्या भावार्थाची सुरवातेक हुस्कावून हांव आशेरो सांगो सोजमोणी उतराची संवसार म्हाका वळखता पूण थोड्यांक गरज ना म्हजी आयज सांगोंक आयलां दुखी बरीत जावन काणी जिविताची सासणाच्या सासणान केन्नाच बोलदोंक ना आसा तसो आसा पवित्र देवाच्या तोंडांतल्यान हांव भायर सरलां जिविताक दिवंक लिसां म्हज्या भितर आसा कुडीचें मोनाचें आनी त्या ओत्म्याचें बेसांव सगळ्यो तुमी जाणा पवित्र पुस्तक वो इंग्लीशीन बायबल म्हजें नांव म्हाका नाटक करूं वावुरले जायते जाण ते मरोन जमनीत भितर गेले न्हिदोंक किड्याचें जालें खाण म्हाका बरोवपी प्रवाद्यान केन्नाच दिवंक ना कोणें मान म्हाका साल्वार करून ताणी जीव आपलो दिलो लिपोवन दवरून उदकांत दोंगरां आनी दर्या भितरलो उस्तून ताणी एकठांय केलो म्हाका म्हज्या भितरली खबर परगट कोत्तेल्यांक खरेंच संवसार जालो नाका पीड ताणी सोंसली पूण सत म्हज्या भितरलें उक्तें जालें लोकांक इफेर्नाचो रस्तो देवान दवरला म्हज्या स्वताक कोण जळटा ताका जागो दिवन वोलतोरींचेर थोड्यांनी सुकेसीन आनी थोड्यांनी दवरला दुवेतीच्या खाटीचेर थोडे कोटान सोपूत घेता पातकी याद दवरून म्हजे थोड्यांचे कुडीक दूख जाल्यार काडून म्हाका ओडटात ती कुडीचे खरो उपयोग म्हजो आयज कितल्या लोकां मदलो थोडोच लोक जाणा म्हज्या भितर कितलीं बेसांवां भरल्या तीं जायतो लोक नेणा म्हज्या स्वताक पाळो दियात शामायच्यो काडयो पाडून करी नाकात नेणार कोणा म्हज्या भितर आसा सोत तें उक्तें करून वाचा देव सुटका दिवंक जाणा होच खरो उपयोग म्हजो सोजमोनी तर तुमी देवाक दियात दान